नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश बामणकर गोमंतकाच्या फर्स्ट बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भाजप सरकार केंद्रात सत्तेंत आयिल्ल्याक म्हारगायेंत 30 ते 40% जाली वाड। काँग्रेसीची भाजप सरकाराचेर खर टिका। ISI हेल्मेटाची सक्ती। ISI मार्क नासल्यार भरचे पडटले तालांव। तरुण तेजपालाच्या निर्दोष सुटकेक गोंय सरकारान दिल्ले आव्हान उच्च न्यायालयान घेतले मानून। कोकण रेल्वे मार्गाचे इलेक्ट्रिफिकेशन जाले पुराय। कोकण रेल्वे मार्गाचेर 1 मे सावन 10 एक्सप्रेस गाडयो चलतल्यो लायटीचेर। दिल्ली आणि पंजाब मॉडेला उपरांत केजरीवालाची नजर आता हिमाचल मॉडेलाचेर। आणि खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणान मुंबई पुलिशेन फार्मायली एका दिसाची बंदखंड। आता खबरो विस्तारात। काँग्रेसीन म्हारगायेच्या विशयावयल्यान केंद्रीय भाजप सरकाराचेर खर टिका केल्या। भाजप सरकार केंद्रात सत्तेंत आयिल्ल्याक म्हारगाय 30 ते 40% वाडल्याचे नमूद केला। मध्यम वर्गाच्या लोकांक हे सरकारान म्हारगायेन काबार करून उडयला। सरकार म्हारगाय उणी करपाक करता तरी कितें अशी टिका काँग्रेसीची म्हणयारी सुप्रिया श्रीनाथेन केला। सरकारान म्हारगायेचेर व्हाईट पेपर काडचो अशी मागणी काँग्रेस करता। इस मंच से कई बार हम लोगों ने महंगाई की बात करी है और ये सच है कि जब महंगाई का नाम लीजिए तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस पर आकर बातें रुक जाती हैं। हाहाकार उस पर मच जाता है। 1000 रुपए का रसोई गैस है, 100 के पार पेट्रोल है, 90 का आंकड़ा डीजल क्रॉस किए हुए कई जगहों पर, तो हाहाकार उस पर मचता है। और इस मंच के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार सोती हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया है। लेकिन वस्तुतः स्थिति जो है वो और भी शर्मनाक है और समझ में नहीं आता ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है। अमृतकाल कहा जाता है बार बार। मोदी जी या उनके मंत्रियों से जब बात करिए तो वो कहते हैं अमृतकाल है। ऐसा गजब अमृतकाल आया है और आंकड़े आपको बताते हैं कि 2014 से लेकर 2022 आज जब हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम तो बढ़े ही हैं और प्रायः इसी पर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं आटे के, चाय पत्ती के, सब्जियों के, खाने के तेल के, दूध के। और एक बेस ईयर कंपैरिजन होता है जो अभी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग जो ट्रैक करते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन, खुदरा इन्फ्लेशन, जिसकी दर 6.95% है अभी, उसका बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन देखें तो जनवरी 2014 से मार्च के अंत 2022 में परसेंटेज वाइज जिन चीजों का दाम बढ़ा है उसमें 299 चीजों की एक लिस्ट होती है CPI में। उसमें से 235 चीजों का दाम करीब करीब 80% चीजों का दाम पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है 2014 से लेकर 2022 तक। हमारी यह भी मांग है कि जो सरकार लगातार इस मुद्दे से बच रही है और ध्यान भटकाने का काम कर रही है, अब वक्त आ गया है कि इकोनॉमी पर और उससे ज्यादा जरूरी है महंगाई पर एक श्वेत पेपर, एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे और लोगों को बताए कि उसके पास क्या रणनीति है जिससे दामों में रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि ये सच है कि महंगाई एक तरफ है और रोजगार का ना होना, घटती आय होने से ये महंगाई और भी ज्यादा कमर तोड़ रही है। ISI प्रमाणित नाशिल्ल्या हेल्मेटांचो उपयोग करप्यांचेर गोंयचे येरादारी पुलीस यान फुडें खर कारवाय करतले अशी माहिती गोंय येरादारी पुलिशे कडल्यान मेळ्ळा। ISI प्रमाणित नाशिल्ली हेल्मेटां घातिल्ल्यान एक्सिडंटाच्या वेळार लोकांक तकलेक मार लागता। ही हेल्मेटां सारकी नासतात। हेल्मेटां
प्लास्टीक तशेंच हेल्मेटाच्या तकले वयल्या भागांत आशिल्ले कट्टे थर्माकोलाचे आशिल्ल्यान एक्सिडंटा वेळार ती रोखडीच फुट्टात अशें जायत्या वेळार फुड्यान आयलां. ते खातीर अशा उण्या दर्जाच्या हेल्मेटांचो उपेग मोटरसायकल चलोवप्यांनी करचो न्ही म्हणून हो निर्णय येरादारी पुलिशेन घेतला. ही हेल्मेटां विकप्यांचेर लेगीत कारवाय करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हटलां. तरुण तेजपालाचे निर्दोष सुटकेक आव्हान दिल्ल्या गोंय सरकाराची अपील मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान मान्य करून घेतली. ह्या प्रकरणात शेनवारा सुनावणी जाली. ह्या प्रकरणात तेजपालाक 15 दिसां भितून ट्रायल कोर्टात हजर रावपाचो निर्देश न्यायालयान दिला. लैंगीक अत्याचाराच्या प्रकरणात म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान तेजपालाची निर्दोष सुटका केल्ली. ह्या निवाड्यात खुबशे दोशी आसात आनी तांचेर परतून विचार जावपाक जाय असो मुद्दो राज्य सरकारान खंडपीठात मांडलो. जाल्यार संबंदीत याचिकेक कायदेशीर प्रक्रिया करिनासतना आव्हान दिला. देखून ती भायर मारची अशी मागणी तेजपालान केल्ली. हायकोर्टान आमचे आनी सरकाराचे दोगांयचे वर्जन्स आयकून आज तांकां लीव टू अपील ग्रांट केल्ली आसा. अजून ऑर्डरीची कॉपी म्हज्या हातान येवंक ना. फक्त ब्रीफली कोर्टान थोडी ऑब्जर्वेशन्स आपली वाचून दाखयल्या. सो त्या प्रमाणे ज्या अर्थी लीव टू अपील ग्रांट जाल्लें आसा, कोर्ट हॅज बीन सॅटिस्फायड ऑन द only on the aspect of prima facie case that there is a ground to take a relook at the order. अपील तांचे आतां हियरिंगाक येतलें आनी ताजेर फुडें मागीर कोर्ट परत चिकित्सा करतलो वेदर द ऑर्डर ऑफ द लर्नड सेशन्स जज इज करेक्ट ऑर रॉंग. कोकण रेल्वे मार्गाचें इलेक्ट्रिफिकेशन आतां पुराय जालां. सुरवेक दोनूय गाडयो लायटीचेर चलताल्यो, पूण आतां तातूंत वाड जातली. कोकण रेल्वे मार्गाचेर 1 मे सावन 10 एक्सप्रेस गाडयो लायटीचेर चलतल्यो. लांब रुटाचेर धांवपी ह्या रेल्वेक लागून प्रवाशाक प्रदूषण मुक्त प्रवास अणभवपाक मेळटलो. मध्य रेल्वेच्या रोहा स्टेशना मेरेन इलेक्ट्रिफिकेशन पुराय जाल्ल्यांत लायटीचेर चलपी लोको मेल एक्सप्रेस गाडयांक जोडल्यात. आतां ह्यो गाडयो लायटीचेर चलतना दिश्टी पडटल्यो. एक्सप्रेस गाडयांक डिझल लोको जोडपाच्या कटकटींतल्यान सुटका करून घेवपा खातीर कोकण रेल्वेन निकतेंच इलेक्ट्रिफिकेशन पुराय केलां. दिल्ली आणि पंजाब मॉडेला उपरांत आम आदमी पार्टी आता हिमाचल प्रदेशाच्या वेंचणुकेत देवला. भारतीय जनता पक्षाच्या शुक्रारा कांगरात जाल्ल्या सभे उपरांत शेनवारा आपाच्या अरविंद केजरीवालान लांब चांबी हांगा सभा घेतली. सत्ताधारी भाजपाचेर खर टिका करीत आपूण हिमाचल प्रदेशाची उदरगत कशी करतलो ह्या विशीं तो उलयतालो. हिमाचल प्रदेशात आपाक कसो रिस्पॉन्स मेळटा हे वेंचणुके उपरांतूच कळटलें. प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी. जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस सारी बंद कर दी. 7 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने. हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए. पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए. जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए. दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं. हर आदमी को पूरा इलाज फ्री दे रहे हैं. अब दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री. आपके घर में अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, 40 लाख 50 लाख का भी खर्चा आएगा. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा सरकार देती है. हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है. केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है. और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर हमने घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, खत्म कर दिया हम लोगों ने. आप लोग
सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, मेरे को पता चला कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है सरकारी दफ्तर में। दिल्ली में हमने इंतजाम कर दिया, एक फोन नंबर दे दिया 1076, इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करके बोलो मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मेरे को राशन कार्ड बनाना है, मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए। भाई साहब, सरकारी दफ्तर से कोई अफसर आपके घर आता है और आपके घर आके आपका काम करके जाता है, आपको दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं। अपक्ष आमदार रवी राणा आणि ताची घरकान्न खासदार नवनीत राणा आणि महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हांचे घर मातोश्री कडेन येवन हनुमान चालिसेचे पठण करपाच्या घोषणे उपरांत शेनवारा मुंबय पोलीस कर्मचारी आणि शिवसेनेच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी मातोश्री भायर दुरीक केले। हे राजकीय जोडपे बँड्रा पावच्या पयलींच सेनेच्या समर्थकांनी सांगिल्ले प्रमाण तांच्या घरा भायर मोर्चा काडलो। तांच्या घराचेर गुणे फातर मारून आपली तिडक उक्तायली। शिवसेनेच्या लोकांक मुख्यमंत्र्यानूच आमचेर हल्ले करपाक सांगला। हांव परत एक फावट सांगता, मातोश्री कडेन वचून हांव हनुमान चालिसेचे पठण करतली। मुख्यमंत्र्यांक फक्त लोकांक जेलीन भितर कशें उडोवप तें खबर आसा, अशें खासदार नवनीत राणा हांणी सांगलें। शिवसेना समर्थकांनी मुंबयच्या राणा हांच्या घराचेर मोर्चा काडलो। मुंबय पुलिशेन ह्या जोडप्यांक ताब्यात घेतले। उपरांत ह्या जोडप्यान मुख्यमंत्र्या विरोधात पुलिशेन कागाळ नोंद केल्या आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अनिल परब, संजय राऊत आणि हेर 700 लोकांची कारवाय करची अशी विनवणी केल्या। कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचेर गोविंद गावडे हांची निवड जाला। ते खातीर कला अकादमीचे बांदकाम आतां बेगीन जातले असो विश्वास गोंयच्या कलाकारांनी व्यक्त केला। ह्यान पयलीं कला अकादमीचो अध्यक्ष आसतना गावडे हांणी कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्ली। त्या उपरांत तांणी नूतनीकरणाच्या कामाची प्रत्यक्ष 2 ते 3 वेळा पळोवणी केल्ली। आतां परत गावडे हांची कला अकादमीच्या पदाचेर निवड जाल्या। ह्या कारणान कला अकादमीचे काम गावडे बेगोबेग पुराय करतलो असो विश्वास कला रसीक तशेंच कला प्रेमी कडल्यान व्यक्त जाता। काँग्रेस पक्ष आपलो चेतना यात्रेचो पुराय वापर करून घेवपाक लागला। शेनवारा काँग्रेसीची चेतना यात्रा हळदोण्या मतदारसंघात पावली। हळदोणचो आमदार कार्लोस फेरेराचे मतदार आणि बरे मागपी व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष अमित पाटकर, अमरनाथ पणजेकार, एवर्सन वालीस, वरद म्हाड्डोळकार आणि हेर ह्या यात्रेच्या बसकेत आशिल्ले। कार्लोसाक हळदोण्या जिखोवन हाडपाक कसल्यो राजकीय रणनिती वापरल्यो आणि लोकांक काँग्रेसी वटेन कसो हाडलो हाचे विशीं म्हायती काँग्रेसीन घेवपाचो यत्न चलयला। पुराय मेहनत आणि ताक लावन वेंचणूक जिखली म्हणून काँग्रेस सगळ्या कार्यकर्त्यांचे उपकार आठयता। उपरांत उत्तर गोंयच्या वांगडा बरोबर काँग्रेसीन बसका घेवन काँग्रेसीचे फुडल्या वाटचाली विशीं चर्चा केली। काँग्रेस पक्षाक नवसंजीवनी दिवपाक तशेंच परतून वैभव मेळोवन दिवपाक सध्या नेटान हालचाली सुरू आसात। हातूंत वेंचणूक रणनितीकार प्रशांत किशोर हांची महत्वाची भूमिका आसा। प्रशांत किशोर हांणी काँग्रेसीच्या पुनरुज्जीवना खातीर ब्लू प्रिंट तयार केला। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसीक कसलोच त्रास दिवचे ना आनी सोंपोवपाक दिवचे ना, काँग्रेसीचो विचार देशांतल्यान सोंपपाक शकना अशें प्रशांत किशोर हांणी म्हटलां। कोरोनाच्या भिरांकूळ काळात सामान्य जनतेक खाटी मेळप कठीण आशिल्लें। सगळो संवसार लॉकडावनात अडकिल्लो। अशा काळात महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारांतल्या मंत्र्यांनी खाजगी हॉस्पिटलांनी उपचार घेवन कोट्यांनी रुपयांची बिलां सरकारी तिजोरेंतल्यान फारीक केली। कोरोना काळातल्या 2 वर्सां ठाकरे सरकारांतल्या वट्ट 18 मंत्र्यांनी खाजगी हॉस्पिटलांत उपचार घेवन वट्ट 1,39,00,000 रुपया सरकारी तिजोरींतल्यान फारीक केले।
राष्ट्रीय जनता दलाच्या लालू प्रसाद यादवाक चारो घोटाळ्याच्या प्रकरणात सशर्त जामीन मंजूर झाल्या. झारखंड उच्च न्यायालयात चारो घोटाळ्याची सुनावणी चलता. दोन्ही वटेचो युक्तिवाद आयकून हो जामीन मंजूर केला. लालू प्रसाद यादवाक ह्या प्रकरणात सुमार 40 महिने कादयेत रावचे पडला. लालू यादवाक 10 लाख रुपयांची हमी दिवची पडल्या. न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय देशाभायर वचपाक मेळचे ना. न्यायालयान चालू आशिल्ल्या लालू यादवाक परवानगी शिवाय मोबायल नंबर आणि ताचो पत्तोय बदलपाचेर बंदी घातल्या. ज्येष्ठ आदोगा कपिल सिब्बलान लालू यादवाच्या वटेनच्यान युक्तिवाद केलो. लालू यादव 15 फेब्रुवारी 2022 चारो घोटाळ्यात दोशी म्हणून निवाडो दिल्लो. लालून आरोपाचे ख्यास्त आसता ताचे परस चड ख्यास्त भोगला असो युक्तिवाद मांडला आणि जामीन मंजूर करून घेतला. कोंकणी भास ही मराठीची बोली नासून ती एक स्वतंत्र भास आणि गोंयांत फक्त महाराष्ट्रांतल्यान येवन स्थायीक जाल्ले लोक मराठी उलयतात. गोंयकारांची भास ही कोंकणीच, पूण हाचो अर्थ गोंयकार मराठी भाशेचो दुस्वास करता असो मात्तूय जायना. अशी उतरां गोमंतक टीव्हीचे सल्लागार संपादक शैलेंद्र मेहता हांणी उदगीर हांगा जाल्ल्या विद्रोही साहित्य संमेलनात काडली. शुक्रारा उदगीर सुरू जाल्ल्या 95व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील हांणी कोंकणी ही मराठीची बोली भास अशें उलोवप करून संमेलनाचे मुखेल सोयरे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त दामोदर मावजो हांचेर टिका केल्ली. ह्या विधानाक जाप दितना विद्रोही साहित्य संमेलनाचे मुखेल सोयरे शैलेंद्र मेहता हांणी आपले विचार मांडले. कोकणी ही मराठीची बोली नाही, तिला स्वतंत्र भाषेचा दर्जा आहे आणि त्या भाषेतून सकस साहित्य निर्मिती होत आहे. ही भाषा पहिली जगातली अशीच भाषा असेल जी 5 लिपीमधून लिहिली जाते. कोकणी फक्त देवनागरी मधून लिहिली जात नाही, ती रोमी, कन्नड, मल्याळम आणि फारसी ह्या 4 लिप्यांनी सुद्धा लिहिली जाते. आणि कोकण ते केरळपर्यंत तुम्हाला जो कोकणी पट्टा दिसतो तिथं विपुल साहित्य निर्मिती होत असते. दरवर्षी अनेक पुस्तकं निघत असतात आणि अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम पण कोकणीतनं होत असतात. त्याने उल्लेख केला की कोकणी ही मराठीची बोली आहे. हा बोलीचा वाद आमच्यासाठी कधीच संपलेला आहे, इतिहास जमा झालेला आहे. परंतु जे लोक या स्वप्नरंजनात राहतात त्यांनी जरूर राहावं. पण त्यांना एकच सल्ला आहे, ते जेव्हा बोलतात की गोमंतकीयांची मातृभाषा ही मराठी आहे, फक्त महाराष्ट्रातून जे गोव्यात लोक स्थायिक झालेले आहेत ते सोडल्यास इतर कोणाही गोमंतकीयाची भाषा, व्यवहाराची भाषा मराठी नाही, ती कोकणीच आहे. याचा अर्थ गोव्याची लोक, गोव्याचा माणूस मराठीचा द्वेष करतो असा बिलकुल नाही आहे. कारण आमचा सर्वांचा जो पिंड घडला तो मराठीवरतीच घडला. मराठीविषयी आम्हाला अत्यंत आदर आहे आणि मराठीतनं जी ज्ञान साधना आम्ही केली ती कदाचित दुसऱ्या भाषेतून आम्हाला साध्य झाली नसती. मनोविकास स्कुलान लागिल्लो उजो आणि सोनसड्यार लागिल्लो उजो हांचो कसलोच संबंध ना. मनोविकास स्कुलान लागिल्लो उजो आमी पुराय तरेन पालयल्लो आणि स्कूल आणि कोयर यार्ड हांचे मदीं रस्तो येता देखून उजो रस्तो हुपून वचपाक शकता अशें जावंक शकना. देखून मडगांव पालिकेचो अध्यक्ष फट म्हायती दिता अशें मडगांव उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी हरकुलीन हिल सोजा हांणी सांगलें. तशेंच सोनसडो प्लांटात आशिल्लो उजो पालोवपाची यंत्रणा सद्याच्या परिस्थिती पळयल्यार पुरेशी ना. देखून पालिकेन अश्यो घडणूक थांबोवच्या दिकेन पावलां मारची अशेंय तांणी म्हटलें. पॉइंट एवरी एका वर आनी खंयचेच एक्सपर्टा मेळोन ते गॅस रिलीज ती केशी करूंक जाता. मिथेन गॅस जेन्ना प्रोड्यूस जाता भितर जातलीच ती, जितली डिकंपोज जातला तितली गॅस जातली. त्यान ते उत्ता ते डिकंपोज जायत आसता. ती गॅस रिलीज करपाक पायप घालून हो कितें सिस्टम खंयचे एक्सपोर्ट कसले हें करता तांकां मेळोन ते करपाक गरज आहा. ना जाल्यार आनी दुसरें आनी वयलें आनी खंय गॅर्बेज आहा ती 2 to 3 इंच कोटिंग युनिफॉर्म कोटिंग करून दवरूंक जाय. ना जाल्यार ताका लूज पडटलो आनी ब्लेम गेम खेळपाना. आमी प्रिकॉशन दिता ती प्रिकॉशन ती आमची न्ही. ती तुमी प्रिकॉशन घेवपाचें, तेणी प्रिकॉशन घेवपाचें.
सिस्टम तेणी चलोवपाचो हें होगले तेणी डेटी आसून ते जाण आदीं वच पेट्टा आनी इतले प्रॉब्लेम जाता लोकांक इफेक्ट जाता म्हणून तरी आसतना काय ना होकाण जाली हें कोण घेवन करतलो हें कोण सांगतलो लोक बोवाळ मारता कोण सांगतलो येयले तेन्ना कोण येता आनी बोवाळ मारले जाय पणजे कांपाल हांगा 15 दीस जाले हे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचे वेगवेगळी काम चालू आसा. हे काम थोडे प्रमाणात चालू आसा पूण ते काम हळू रस्त्या देगेर येवपाक लागला. तेका लागून अर्दो रस्तो आडोवन उरता. ह्या रस्त्यार यो वच करपी लोकांक त्रास जाता. दिसपट्टे येरादारीक त्रास जाता. हे काम बेगोबेग सोंपोवन रस्तो मेकळो करपाची मागणी लोक करतात. आपणे महापालिके कडल्यान परवानगी घेतल्या शिवाय अशें कांयच जावंक शकना अशें मुल्यांकन आनी हेर महापालिकेन कळीत केला. रोहित मोन्सेरात हाणें दिल्ल्या गाडयांचेर थंय रस्तो आडकून उरता अशें सांगलां. जप्त केल्ल्या बेवारस गाडयांक महापालिका तशेंच गोंय येरादारी पुलिशेक कळीत करिनासतना बेकायदेशीर तरेन मोडपाचें सत्र सध्या सुरू आसा. हे विशीं विचारल्यार गाडयो मोडपी आरत्यो परत्यो जापो दिता. आपणे महापालिके कडल्यान परवानगी घेतल्या अशी फट मारता. जाल्यार जप्त केल्ल्यो गाडयो मोडपाक महापालिकेन कसलेच कॉन्ट्रॅक्ट काडूंक ना. ह्या गाडयांचें रितसर मुल्यांकन आनी हेर बाबी केल्या शिवाय महापालिका तशी धडक कारवाय करू शकना अशी माहिती पणजी महापालिकेचे मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी दिला. मागीर गाडयो मोडपाचे गुड्डिलासांव करता तरी कोण हो प्रश्न हांगा उप्रासता. Those vehicles have been there for around 2 years now. Yeah. The problem is now for those vehicles the valuation has to be done. The thing is that a lot of departments don't want to do the valuation of those vehicles, so those vehicles have been lying there. But now the contractor said that they would be removing the vehicles and putting them because of the project that they were undertaking. Because the vehicle had been cutting, the cutting is going on. I've heard anything about that. Because I went there, there is the one supervisor is telling that the CCP had given the permission to cut all the We vehicles. have not given anyone permission. You are not Those, giving. no. We cannot touch those vehicles technically, no. There Okay. is, because there's a process that has to be followed. First, the traffic police have to make an assessment on the amount of vehicles. Vehicles have to be identified, kept there. Owners have to be thing. Tender has to be taken out to be removed. I don't know who is cutting the thing. We're not there. Our CCP staff do not have access to that place also now. पर्ये मतदारसंघातल्या भिरोंडा अंसुले रेडे घाटी ते नाणूस मेरेनच्या रस्त्याच्या हॉट मिक्स डांबरीकरण कामाक सुरवात जाला. डांबरीकरणाचे उक्तावण पर्ये मतदारसंघाची आमदार डॉक्टर देवया राणे हांचे हस्तुकी जाले. रस्ते सारके नाशिल्ल्यान सगळ्या लोकांक त्रास जातालो. शाळेच्या भुरग्यांकूय त्रास जातालो. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या रस्त्याचें काम करूंक नाशिल्ले. रस्तो सारको नाशिल्ल्यान 108 ॲम्ब्युलन्सीक लेगीत गांवांत येवपाक बरो त्रास जातालो. विधानसभा वेंचणूक जिखल्या उपरांत रस्तो दुरुस्त करपाचें आश्वासन आमदार दिव्या राणेन दिल्लें. अंसोलेचो लॉंग पेंडींग डिमांड रस्त्याचो आज पूर्ण जाता. फायनली वर्क ऑर्डर मेळून आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी इट्स अ 2.5 किलोमिटर रोड 90 लॅक्साचें काम फ्रॉम नाणूस टू रेडेघाटी. सो एक एक करून म्हाका दिसता आमची सगळीं जी उरल्यात ती पळय जी कामां आसा आमची हें लॉंग पेंडींग आसा तें आज फुलफील जालां. त्याच भशेन बाकीचे खंय खंय उरल्या पळय कामां
ह्याच पंचायतींनी प्रत्येक पंचायतीन म्हाका दिसता सगळी रोखडीच पूर्ण जातली, कित्याक आमचे जे ऑफिसर आसा खूब प्रोएक्टीव आसा, खूब सपोर्टीव आसा आनी बेगीनच्या बेगीन आमचे डिमांड्स फुलफील करता. सो आय एम व्हेरी हॅपी जे ते आमकां पाठिंबो दिता. आमी हेच्या पयलीं 2017 आमी नो वोटींग म्हण आमी डिक्लेअर केल्लें. त्याच्या नंतर आमकां बाबान आमकां फूल सपोर्ट केलो आनी त्याच्या नंतर आमची फायल फुडें वचून आमची आयज ती आमी भाभी कडेन वचून दिव्या राणी कडेन आमी तेजी उलोवन आमी तेजे आयज तेंच्यानी आमची फायल फॉरवर्ड करून इलेक्शना पयलीं तेंणी सांगलें आमी हॉट मिक्सिंग करतले, पण मातशें लेट जालें. तर काम बरें जालें, ताका लागून सगळ्यांचे हांव थँक्स म्हणटा. आनी कितें अशी आमची कामां जावपाची बाबाक हें करता आनी भाभीक रिक्वेस्ट करता की आमच्या गांवाचें मातशें लक्ष घालपाचें आनी बरें काम करपाचें. प्रकल्प अहवाल मागिल्ल्यान फेबर कॅसल कंपनीचे अधिकारी चाळवले आणि म्हजेर लाच घेतिल्ल्याचो आरोप केल्ल्याचे खोर्ली पंचायतीचे पंच शिव नायक सांगता. फेबर कॅसल कंपनीन केल्ले आरोप पुरायेन चुकीचे आसून कंपनी सुडाचे राजकारण करता असो उरफाटो आरोपूय ताणें केला. परवानो जाय जाल्यार कायदेशीर प्रक्रिया करची पडटली आणि ती प्रक्रिया पुराय केले बगर पंचायत परवानो दिवचे ना अशेंय तो सांगता. फेबर कॅस्टल कंपनी आहा आमची हितून भरपूर वर्सां जाले हांगसर ते हें करता, फॅक्टरी आसा ती. आनी ही फॅक्टरी आहा पळय न्हू ती आमचे कडेन तेणी लायसनां एप्लाय केलें. लायसन एप्लाय केल्लें आसतना आमी तांकां पूर्ण फॉर्मेलिटी करपाक लायल्यो. फॉर्मेलिटी म्हणजे TCBचें हेल्थाचें हें दिलें तेणी, पूण तेणी लायसन घेता आसतना पयलू आमचे कडल्यान परमिशन घेवपाक जाय आशिल्लें. तें परमिशन तेणी घेतलें ना. प्लस तेणी आपले प्रोजेक्ट रिपोर्ट म्हणजे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय आतां, तोय तेंचे कडेन ना केल्लो. मग ते इलिगल आसा आनी आमी तांकां लिगल तुमी आमचे कडेन प्रोसिजर कर म्हणटात, ते आमकां ते करिना, तेंचे कडेन ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट करपाक. आनी आतां तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मागलो म्हणून ते बेजार जाल्ले आसा आनी तेणी हे ब्रायबरीची म्हाजी फ्रॉड हें आतां तेणी हे म्हाजी डेलिगेशन करता. तितूंत पयशे कितेंच मागोना. देशात फाटल्या कांय दिसांपासून सुरू आशिल्ल्या हिंसाचाराच्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर रिझर्व्ह बँकेचे आदले गव्हर्नर रघुराम राजन हांणी शिटकावणी दिल्या. जगात भारताची प्रतिमा अल्पसंख्यांक विरोधी जाल्यार भारतीय कंपनीचें लुकसाण जावपाक शकता. विरोधी राष्ट्रां भारताचेर विश्वास दवरपाक तयार जावची नात, हाचो व्हड परिणाम गुंतवणुकीचेर जावपाक शकता. भारतीय उत्पादनां खातीर ही धोक्याची गाठ आसा अशें तांणी म्हटलें. ही आशिल्ली गोमंतकाची फर्स्ट बुलेटिन. मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV.